स्ट्रायक असो करूं ना तेंच्यांनी आमकां इंटिमेशन दिल्लें फ्रायडे की तांची सॅलरी डिसबर्स जावना म्हणून आनी आमी तो सॅलरी ग्रांट्स जी आसा ताजी फायल ऑलरेडी मूव केल्या जी फायनान्स डिपार्टमेंटान आसा आमी ती चवकशी करपाक आशिल्ली म्हणून आमी तांची शुक्रार दीस तांची मिटींग घेवपाक शकले ना म्हणून आज सकाळी तांच्यांनी काम बंद केलें। आतां आपूण तांचे कडेन हांव उलयलां आनी तांकां सांगलां की ह्या फ्रायडे पर्यंत तांचे कितें ड्यूज आसा ते सगळे क्लियर करता। सॅलरी लेट जावपाचें कारण म्हणजे 23 तारखेच्यान मार्चाच्या 23 तारखेच्यान लॉकडावन आशिल्लें ते आमचे काउंटर फुल एप्रील म्हयनो बंद आशिल्ले आनी 3 तारखेच्यान आमी काउंटर आमचे स्टार्ट केले मेच्या ताका लागून आमकां मातशें फायनान्शियल डिफिकल्टी आयली ताका लागून ही सॅलरी तांची पेंडींग एक्चुअली खरें आमकां त्रास जाता पेमेंट घालपाक म्युन्सिपालिटी कडेन आमची फायनान्शियली म्युन्सिपालिटी हाल्लेली आसा तितूर कोविड-19 लागल्यान इन्कम येवना हो म्हयनो एप्रील मे जून जुलय लोक टॅक्सीस भरता बंद असल्या कारणान एक्चुअली 1.5-2 कोटी आमकां इन्कम येता नॉर्मली ह्या म्हयन्यान आनी लास्ट 4-5 वर्साचे काडून पळयलें एप्रील मे जून जुलय 1.5-2 कोटी इन्कम येता तो खंय तरी कमी पडलो आनी त्रास जाले। सॅलरी आमी स्ट्रायकार रावपाचें कारण कितें आमकां मार्चांतलो सॅलरी घातले पूण बँकेचो इन्स्टॉलमेंट मेच्या 3-4 धाडला प्लस मार्चाचो LICचे जे इन्शुरन्साचे इन्स्टॉलमेंट धाडपाचे आसले ते अजून धाडूंक ना आयच्या टील डेट पर्यंत प्लस हो आमचो पगार 11 तारखेपर्यंत जावंक ना। मेन म्हटल्यार चीफ ऑफ सर्जन्स गेल्या 3-4 महिन्यांपर्यंत सिरियसली घेवंक जालेले की बाबा यांचे सॅलरी कितें करपाचें काम अजून टील काय सिरियसली घेवंक ना। आतां शिवोक जेन्ना आमकां इन्शुरन्स दितलो की सॅलरी घालता फाल्यां 1-2 दिसान जाल्यार आमी आयकतले नाल्यार आमी परत कंटिन्यू स्ट्रायक फुडें धुकलता। म्युन्सिपालिटी 38 इयर्स केल्या म्युन्सिपालिटी केन्नाच सॅलरी दिना 30 तारखेच्या भितर जाता 30 तारीख 31 तारीख पूण केन्ना 4-5 तारीख अशी जावंक ना। आतां जर 6 म्हयने जाल्या ह्या म्युन्सिपालिटीची कामगारांची सॅलरी 4 तारीख 5 तारीख 8 तारीख एक डेफिनेट तारीख ना। आज 11 तारीख जाली आमी लेटर इंटिमेशन दिल्या आय जनरल सेक्रेटरी म्हणून लेटर दिल्या की 11 तारखे भितर जर तुम्ही सॅलरी क्लियर करात नाजाल्यार आमी काम बंद उडयतले। मुरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलांतल्यान उलयता आमी लेबरांनी आयज सगळें काम बंद दवरलें आसा कित्याक आमकां 11 तारीख जाली तरी सुद्दां आमकां पगार ना आनी अशें हे घडत 4 म्हयने जाले अशेंच घडटा लेट जायत आसा पगाराक आनी आमकां कोण एश्युरन्सूय दिना की बाबा कितें कशें काय कितें तरी सांगपाचें आसता न्हू येवन तें बी ना। आतां CP आनी VCP येवन गेलो तेणी सांगला पळया कितें करया अशें कितें उलोवन गेलो तो पूण आतां COचे मेन एश्युरन्स आसा न्हू तो CO आजून आमचे कडेन येवना जेन्ना CO कितें सांगता तें पळयता आमी आनी मागीर आमी कितें डिसिजन घेता।